नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार. हांव समिधा कुंकळकार. टी टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरांवरवी पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. गोंय पुलिसांच्या सायबर विभागान सांगोळडात चलपी ऑनलायन IPL बॅटिंग रॅकेट हाडले उक्ताडार. पुलिशेन धाड घालून 6 जाणांक धरले रंगे हात. वट्ट 10 लाखांचो माल केलो जप्त. म्हापसा आल्तिनो दोगांचेर हल्लो करपाची घडणूक आयल्या उक्ताडार. एका बिल्डरान बांदकामाच्या वादांतल्यान दोगांचेर केलो हल्लो. पुलीस स्टेशनात कागाळ केली दाखल. शिरगांवच्या लयराई देवीच्या जात्रे वेळार प्रशासनान घाल्ल्या निर्बंधाक लागून हॉटेलकारांचेर आयला आकांत. 11 आस्थापनांक जात्रे वेळार बंद दवरपाचो दिला आदेश. कुंकळ्ळी उद्देगीक वाठारांत बेकायदेशीर रितीन बांदिल्ले चायना वॉला आड निमाणे प्रशासनान घेतल्या खर भूमिका. कुंकळ्ळी नगरपालिकेकडल्यान कंपनीक म्हयन्या भितर वण्टी मोडपाचो आदेश. उगवे मोपा तांबोशे वाठारांत ओमकारान घाला धुमाकूळ. शेतकारांनी रान अधिकाऱ्याचेर उक्तायली तिडक. शुक्रारा सगळे शेतकार एकठांय जावन ओमकाराचो बंदोबस्त करपाची करतले मागणी. कुट्टरी वाठारांत 1000 परस चड खारफुटीच्या झाडांची कत्तल करपाची धक्कादायक घडणूक आयल्या उक्ताडार. संबंधितांनी ह्या प्रकारान लक्ष दिवन संबंधितांचेर करची कारवाय थळाव्यांची मागणी. आता पळयात खबरो विस्तारान. गोंय पुलिसांच्या सायबर विभागान सांगोळडा चलपी ऑनलायन IPL बॅटिंग रॅकेट उक्ताडार हाडले. पुलिशेन धाड घालून ह्या प्रकरणात 6 जाणांक रंगे हात धरले. गेडिया राज दिलीप भाई, भीमराज मीना, निलेश हिरानी, शानी चौडा, रोकट जयसुख भाई आणि प्रशांत त्रिवेदी अशी या दुबावितांची नावां आसात. या प्रकरणात ह्या 6 जाणांक अटक केल्या. पुलिसांनी धाड घालून 6 लॅपटॉप, 31,000 कॅश, 50 ATM कार्डां, मोबाईल फोन्स मेळून वट्ट 10 लाखांचो माल जप्त केला. म्हापसाच्या आल्तिनो वाठारांत मारहाण करपाची एक धक्कादायक घडणूक उजवाडाक आयल्या. 48 वर्सां पिरायेच्या एका दादल्यान दाखल केल्ले कागाळी प्रमाण बांदकाम सुवाते लागसार एका बिल्डरान ताचेर हल्लो केलो. आपल्याक वाचोवपाक आयिल्ल्या 67 वर्सां पिरायेच्या शेजाऱ्याचेरूय हल्लो केलो. दोगांय जखमी जाल्ल्यान ह्या प्रकरणात म्हापसा पुलीस स्टेशनात कागाळ दाखल केल्या. Around 6:40, we were standing outside the St. Mary's Primary School, looking towards construction site which has come up there. And we were looking at it, and I was there actually. I was looking at it, and I was getting out from there. And as I was getting out, this Mario Beraldo Fernandez, who is the builder of the construction site, comes, starts abusing me, starts assaulting me. And I was just defending myself. I was getting away. Then he tripped, and as I was going out, he comes running and he bites me on my side here. He has caused an injury. And then Mr. Rafael Lobo, who is a neighbor there, heard the scuffle. He came to rescue me. You can tell them also what happened. When I saw that he was not to be seen, I came closer to see where was Mr. Ricardo stuck. And then I saw that the builder was assaulting him at that time. He bit him very badly, for which Mr. Ricardo has been taken to the district hospital for medical examination. And they've given him some urgent treatment. So this was this. When I came close by to see what happened, he came and assaulted me, and he gave me 2 slaps on my wrist. He assaulted him. And at that stage, he came to help me at that stage. Then we somehow managed to get away. I called the police. As I was calling the police, he ran into his car and he went away. Then the police came, and then we came to the police station. What was the exact reason behind this fight? See, there is a lot of
we were looking at it and seeing what is going on in this building, because there's a lot of illegalities in this building. They're causing a lot of disturbance to us in the neighborhood, a lot of inconvenience. They are trespassing through St. Mary's School property. So we were just looking at the building, and this guy, somehow I think his people told him that we were there. I was there. Then Rafael, who is the neighbor, he came to save me, but then he started getting assaulted. कुट्टेरी वाठारांत व्हड प्रमाणात खारफुटीच्या झाडांची कत्तल केल्ल्याची धक्कादायक घडणूक उक्ताडार आयल्या. कुट्टेरी सावन 2 किलोमीटर पयस सुमार 1000 परस चड झाडां कातरून उडयल्लीं आसा. ह्या घडणुके उपरांत पर्यावरणाचेर व्हड परिणाम जावपाची शक्यताय आसा. दर्यादेगेवयल्या वाठारांची आनी जैवविविधतायेची राखण करपा खातीर खारफुटीची झाडां म्हत्वाची आसा. देखून थळाव्यांनी हे घडणुके विशीं खर तिडक उक्तायल्या. तशेंच संबंधिता आड खर कारवाय करपाची मागणी पर्यावरण मोगियान थळाव्यांनी केल्या. वयर आसा ते 1000चे वयर आसतली. जे मागे कटिंग केलेले आणि कितली एरिया अशी तुमकां दिसली आता तुम्ही आता चलून भितर सरल्यात ते? जवळजवळ 1-2 किलोमीटर आसा. 2-1 किलोमीटर जातले न्ही. ओके. काय येऊन आसले न्हू तुमकां परमिशन? ना परमिशन काय ना ते आमी साहेबाच्या तुमी जेन्ना कंप्लेन येयल्या तेन्ना साहेबाच्या इन्स्ट्रक्शनचे आमी हांगा पळोवपाक इन्स्पेक्शनाक येयले. ओके. आणि एज किती असतली या झाडांची जी मँग्रोव्ज आता कट केल्या ती तुम्ही पळयल्यात ती? एज म्हटल्यार तेंची आसता पयलींची जवळजवळ 15-20 वर्सां. 15 वर्सां पयलींची आसा. कुळ्या पोलिसांनी महाराष्ट्रातल्या 26 वर्षाच्या आशिष माघाडे या तरणाट्याक अल्पवयीन चलयेचे फोटो सोशल मीडियाचेर व्हायरल केल्ल्यान IT ऍक्ट आणि पॉक्सो कायद्या अंतर्गत अटक केलो. तशेंच ह्या दुबाविताक न्यायालयान 5 दिसांची पुलीस बंदखण फरमायल्या. नमस्कार. आम्ही कुळे पोलीस स्टेशन हांगा आसा, जे जाग्यार फाटीं कांय दिसां पयलीं एक हांगा केस जाली. धारबांदोळ तालुक्याचे एक चली, अल्पवयीन चली, तेका महाराष्ट्राचो चलो इश्टाचेर फ्रेंडशीप जाली आनी ती फ्रेंडशीप जाल्या कारणान इश्टाचेर आनी ते फोटो तेणी हांगा आपले हेजेर व्हायरल करीत रावलो. जेन्ना हे फोटो व्हायरल जाले तेन्ना चलयेची आवयक आहा तेजी समजली कॉलेजी बी सगळ्याक ते चलयेचे फोटो व्हायरल जाले. आनी जेन्ना हे चलयेची आवयक ती गोश्ट कळ्ळी तेन्ना चलयेची आवयन येवन कुळे पोलीस स्थानकाचेर तक्रार दिल्ली आनी त्या तक्रारीनुसार तेका 2-3 दीस लागून हांगा तेका सर्च करून तेका महाराष्ट्राच्यान तेका हांगा धरून हाडले आसा. तेजें नांव जावन आसा आशिष मागाडे, वय 26. हो महाराष्ट्राचो भुरगो. तो धारबांदोळ तालुक्याची चली, अल्पवयीन जी चली आसा, फोटो सगळ्यांक व्हायरल केले म्हणून तेका आतां IT पॉक्सो ऍक्ट खाली तेका अटक केल्ली आसा. आनी ह्या संदर्भान सांग्यार तेजी हांगा कोर्टान तेका जेन्ना दाखल केलो तेन्ना तेका 5 दिसाचो रिमांड मारलेलो आसा. सद्याक कुळे पोलीस स्थानकान तो 5 दीस कोठडीन आसा. गोमंतक TV खातीर कुळेंच्यान एकनाथ खेडेकर. शिरगांवचे लयराई देवीचे जात्रेक आता थोडेच दीस उरल्यात. जात्रेच्या फाटभुंयेर शिरगांवच्या चौगुल्यांच्या कडक एकवताक सुरवात जाल्ली आसा. गांवचे चौगुले एकठांय रावन हें एकवत पाळटात. फाटल्या वर्सा खेटाखेट जाल्ली, तशी दुर्घटना घडची न्हय म्हणून धोंडास सयत दरेका भाविकांनी काळजी घेवची, असो उलो चौगुल्यांनी मारला. पळयात. जात्रेची आमी म्हायती बिचार गेल्ले वर्सा दिता जें कितें घडलें तेज्या खातीर. लास्ट टायमार प्रत्येक धोंडाची आमी मिटिंगां पळयल्ली. धोंडांक आमचे देवस्थानचे अध्यक्ष हेंच्यांनी सांगलें, पोलिसेनूय सांगलें, आमी कांय महाजनांनी सांगलें. आतां ते पद्दतीन धोंडान रावपाचें. आनी धोंडांक कितें जालां, धोंडांक म्हळ्यार शिरगांव आनी उपमा दिले साधू संतांची. आमी जेन्ना आमचे पेरणे जेन्ना म्हणटा पळय, त्या पेरण्यान अशें आहा कितें, उजव्या हाती कमळा काठी योगी म्हणे वळख घे. योगी म्हणजे साधू संत. आनी हो देवीचो हांगा कुंभ मेळावो जसो भरता तो योगी म्हणे वळख घे म्हणटा, तशें हे साधू संतांच्या रुपान येता. ह्या धोंडां कडेन बेत जें आहा तें बेत उजव्या हाती कमळ काठी. तेंच्या ते उजव्या हातीन कमळ ताका बोणे बिणे लायल्ले आसता. ते तेजो दुरुपयोग करपाक न्हू तो. जे काल घडलें ते दुरुपयोगान घडलें तें. एकट्या कोणाचे तरी बेत मारले मरे 10 जाण लोक थंय धांवून गेले आनी 50 जाण त्या लोकांचेर पडले.
त्या धोणांक हांव सांगता ते सवळ्याचो बरोबर तुमी सवळ्याचो जो उपयोग आहा तो वेवस्थीत करा. संवसार पाडया पासून ते म्हणटात आमी शिवराक रावता म्हणटात, फुडें 5 दीस ते सवळे सारके सवळे आसतात. म्हणजे जेयता आसतना न्हाण बीन सगळे जेवप आसता, एकामेकाक कोणाक तेंकाप नासता आनी सवळे न्हेसून ते जात्रेक येतात. आनी त्या सवळ्याचो असो दुरुपयोग करप म्हणजे बरें म्हणजे कितें हें सबंद गोंयांक जाल्यार सबंद दुनियेर गेलें बरें दिसलें ना हें. सवळें हें तूं ओवळो केन्ना जातलो जेन्ना तें तूं सवळें सोडटलो तेन्ना तूं ओवळो जातलो. आतां हें कितें करता सवळ्यांनी येता आनी भाजीपाव खातात. उज्यांसून गेले म्हणटा आनी खंय तरी वयतात. त्या वर्सा ते कोण तरी एक बायलेन आदल्या वर्सा बायलेन ते नांवाचे दोणांचेच केले आनी येयले शिरकुकारांच्या माथ्यार. आयजूय हें तशेंच जालें येयले आमच्यान आतां प्रशासनाकूय न्हिदपाक दिलें ना आनी आमकांच दिलें ना. तेन्ना हांव धोंडांक स्पेशली हें करतां, तेंच्यांनी ज्या ज्या तळार रावतात, ज्या ज्या जाग्यार ते धोंड रावतात तेंच्यांनी तांचो कोण तरी मुख्य म्हणून तेंच्यांनी ते निवडचो आनी तेंच्यांनी प्रत्येक जाणान आपल्या धोंडांक वेवस्थीत समजोन सांगचें. आमी प्रत्येक टायमाक सांगता धोंडाचे तळेर सांगता वयर मुड्डेरूय सांगता, पुन्हा ते धोंड आपणाक जाय तेच करतात. आतां म्हाका सांग सादारणसो हांगा नेवो धोंड मरे सादारणसो 500 ते 600 धोंड जाता. नेवो धोंड 600 धोंडा फाटसून समज 1,500-2,000 येयनात धोंड. म्हणजे कोण जाणटे आसता, कोणाक बायले आमचे आसता, कोणाक आनी इतले सुयेर सुटी आसता अशे धोंड येनात. 600 धोंड येता हे मस्ती करतात. कित्या खातीर मस्ती करतात? तुमच्या बायला भुरग्यांक तुमी हाडटा, तुमी सवळ्यान म्हणटात मरे ते कोण ते तुमी बायल भुरगीं आसतात ते तुजे कडेन तेका कित्याक दवरता? शिरगांवान माटे लोकांच्या घराचे काय बरें सुंदर लोकांनी माटे घातल्यात, त्या माट्यांनी बसात. प्रत्येक घरान तुमचो सत्कार जाता, आदार सत्कार काय तुमकां ना जाल्यार उदीक पाणी तरी आहा. सगळे हेज्या पयलीं जात्रा दोशी वाटेन पुलां नासली, लोक चलोन येवन हांगा रावत. हे आतां osnोळचे पूल नासले, हळडणचे पूल नासले, जावं खोर्जेचे पूल नासले, लोक व्हड्यांनी येत आनी हांगा रावत. आनी हेंचेच जाणटे हीच जात्रा करीत. आमी ह्या धोंडांक जे आहा पळय ते आमचे देवीचे भक्त साधू आमच्या गांवांत येता. ही भुमी आमी पवित्र जाता. उज्यांसून तुमी वयता, तुमचेर कितें आसल्यार नासल्यार ते देवी ती राख करून उडयता. इतलें आमी सांगता आसतना तुमी हें नाका जाल्लें एकदां बरोबर दिसना. प्रत्येक लोकांक रडपाक येयले. हें जें आसा पळय हांगाली सुदारणा तुमच्यान सुदारणा ही वेवस्था ही तुमी करूंक जाय. इतलें हांव धोंडांक हें सांगूंक शकता, हेज्या पयलीं कडेन कांय ना. आनी सगळ्या लोकांक धोंडांक जावं सगळ्या लोकांक सायबीणी बरें करचें म्हणून तांकां म्हणजे फुडें येता ते पिडयेक तांची ही शिरगोळचें धोंड तेंच्या रावचें आनी तेंचें आयुश्य आरोग्य तांकां वेवस्थीत दवरपाचें, तांचो सांबाळ करपाचो म्हूण हांव देवी कडेन मागतां. सत्तरीच्या नानोड्या बांबर वाठारांतल्या एका घराच्या शेडीर आणि गाडयेचेर आंब्याचें झाड कोसळपाची घडणूक घडली. हे घडणुकेत सुमार 1.35 लाखांचें लुकसाण जालें, जाल्यार 5 लाखांची मालमत्ता वांटोवपाक उजो पालपी दळाक येस आयलें. सुदैवान कोणाकूच दुखापत जावना. गोंयांत अपघाताचें सत्र सुरूच आसा. मोर्जे वाठारांत 2 दुचाकींची समोरासमोर टक्कर जाली. ह्या अपघातांत 3 गंभीर दुखापत जाल्ल्यान लागसारच्या हॉस्पिटलांत उपचारा खातीर दाखल केला. पुलिसांनी घडणूक थळार वचून अपघाताचो पंचनामो केलो. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा. मैं वहाँ से जाता था, किसने मारा गाड़ी? वो एक गाड़ी वाला आप कहाँ से उधर से कहाँ जाता था? माथा घूम रहे, तुम पकड़ो। वो कौन फॉरेनर ने मारा? फॉर्नर था? कार थी? हाँ कार थी। कार ने मारा? नंबर याद है कुछ? नहीं अचानक मार दिया ना। नहीं, व्हाइट कार है, ब्लैक कार है, क्या है? ब्लैक कार है। ब्लैक कार मार के गई? इस साइड को गई सर. नारी शक्ती वंदना कायद्या उपरांत देशभरातल्या बायलांच्या राजकीय प्रतिनिधित्वाचेर चर्चा चालू असताना गोंयांतल्यानूय एक म्हत्वाची माहिती उजवाडाक आयल्या. ह्या विधेयकाक लागून लोकसभेच्या जाग्यांचो आंकडो खूप वाडपाची शक्यताय आसा आनी गोंय विधानसभेच्या जाग्यांचोय आंकडो वाडूंक शकता, अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिली. पळयात.
नारी शक्ती वंदना कायदो दुरुस्ती विधेयक समन जालो जाल्यार लोकसभेत सध्याच्या 543 जाग्यांनी 273 जाग्यांची वाड जावपाची शक्यताय आसा. हे फाटभुंयेर गोंय विधानसभेतूय सुमार 5 सुवाती वाडूंक शकतात अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें दिली. पणजे आयोजीत केल्ल्या नारी शक्ती मंच कार्यावळीत उलयतना ताणें स्पश्ट केलें की गोंयांत कितले जागे वाडटले हाचो निमाणो निर्णय विधेयक समन जाल्या उपरांत स्पश्ट जातलो. संसद आनी विधिमंडळांतल्यान बायलांक 33% आरक्षण दिवपा खातीर 2023 वर्सा हो कायदो समन जाल्लो. फुडली जनगणना 2027 ते 2029 ह्या काळात जावपाची शक्यताय आसा. उपरांत मतदारसंघाची पुनर्रचना जातली. 2029 वर्सा जावपी लोकसभा वेंचणुकेत बायलांचे आरक्षण चालीक लावपा खातीर कायद्यात दुरुस्ती सुरू आसा. हाचो आदार 2011 वर्साचे जनगणनेंतल्यान घेतले. मजगतीं ह्या निर्णयाक लागून धोरण तयार करपाक बायलांचो वांटो वाडटलो असो विस्वास उक्तायतना गरज पडल्यार बायलांच्या आरक्षणा खातीर म्हजी स्वताची सुवात सोडपाक हांव तयार आसा अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. नारी वंदन अधिनियम बिल म्हणजेच नारी शक्ती वंदन अधिनियम बिल हे बिल मांडटा आसतना ताका जें नांव दिलां पळय न्ही तर नारी शक्तीक वंदन केल्लें आसा की प्रणाम केल्लो आसा, सॅल्यूट केल्लो आसा. हें पयले फावटी आसा. आमी पळयता की देश स्वतंत्र जावन इट ऑलमोस्ट 79 इयर्स हॅव कंप्लिटेड आनी ह्या 79 इयर्साच्या उपरांत म्हणजे खंय तरी 2023 हे बिल पास केलें. इतके दीस फक्त आमी जाका म्हणटा की गाजर दाखयताले. हे 2-3दा प्रयत्न जालो की हय 33% महिलांक रिजर्वेशन दिवपाक जाय म्हणून, बट कोणीच हे करूंक ना. ऑल्दो देशाच्यो प्रधानमंत्री महिलाय जावन गेल्यो, बट तांच्यांनी सुद्धा महिलांक नेतृत्व दिवचें, 33% नेतृत्व दिवचें हे तांकांय केन्ना सुचलें ना. म्हणजे महिलांक न्याय दिवचो, महिलांक हक्क दिवचो हे कोणाक सुचलें आसत जाल्यार मानाधिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीक सुचलें आनी म्हणून तर तांच्यांनी हे बिल पास केलें. हे बिल 23 पास केलें, बट एक स्टेप फुडें वचून आमी म्हणटाले की आतां अमेंडमेंट कित्याक हाडटा की 2016 म्हणजे आत्तां जावपी 16, 17 आनी 18 ह्या 3 दिसाच्या सत्रांत हाजेर डिस्कशन आसा लोकसभेंतल्यान. आनी हे लोकसभेंतल्यान पास जाल्या उपरांत हे बिल 18 मिनिमम टू मिनिमम 18 स्टेटींतल्या विधानसभेंतल्यान पास जावपाक जाय. बिकॉज ह्या बिला फाटलो उद्देश कितें आसा? इट इज फ्रॉम द पंचायत टू पार्लमेंट. म्हणजे पंचायतीनूय महिला रिजर्वेशन आसा, जिल्हा पंचायतीन आसा, म्युनिसिपालिटीत आसा, विधानसभेत आसा आनी लोकसभेत आसा. इट इज फ्रॉम द पंचायत टू पार्लमेंट. ह्या बिलात 33% रिजर्वेशन जावपाक जाय. आतां पर्यंत आमी पंचायती पासून ते जिल्हा पंचायती पर्यंत, म्युनिसिपालिटी पर्यंत पावले, बट ताका विधानसभेत आनी लोकसभेत पावूंक ना. म्हणून आमी जर म्हणटा की 2029 लोकसभेच्या इलेक्शना पयलीं जर 33% जावपाक जाय आसत जाल्यार हे बिल आतां, कारण सेन्सस आतां सुरू जाला, इन 2027 तो सुरू जातलो. इट वील टेक मायट बी 2 years ऑल्सो. म्हणजे आमी पळयता की सेन्ससाच्या कामात सुद्दां वर्स 1.5 वर्स वता. 2027 सेन्सस 28 सोंपू शकता आनी 28 जर सोंपलो जाल्यार ताज्या रिलेटेड जर ते करपाचें जालें आसत जाल्यार इट मायट बी डिले. म्हणून हातूंत परत अमेंडमेंट करून हे बिल 2029 जर आमकां पास करपाक जाय आसत जाल्यार तांच्यांनी 2011चो सेन्सस हो कन्सिडर्ड करून हे बिल पास करपाचें थारायलां. आनी हे बिल पास करता आसतना बऱ्याच जाणांक, म्हणजे मॅडमीन जशें म्हटलें की दिस इज अ पुरुश प्रधान संस्कृती. थोड्या जाणांक दुखतलें असलें, हय अरे म्हाजो सीट वचत गाय कितें, त्याजो सीट वचत गाय कितें. बिकॉज 543 जे सीट्स आसा ते वाडून म्हणजे 273 एडिशनल सीट्स. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. बायलां खातीर 33% आरक्षणाचो विशय परतून एक फावट राजकारणात चर्चेचो विशय जाला. लोकसभेतल्या सध्याच्या 533 जाग्यांचेर बायलां खातीर 33% आरक्षण चालीक लावचो अशी मागणी आसा. पूण सुमार 800 जाग्यांची संख्या वाडोवपाचे चर्चेचेरूय प्रस्न उप्रासतात. मजगती गोंय काँग्रेसीची बायल अध्यक्ष प्रतीक्षा खलपान भाजपाचेर खर टिका केल्या. पळयात. बायलां खातीर 33% आरक्षणाचो प्रस्न राज्यांतल्या राजकीय मळार परतून एक फावट चर्चेक आयला.
लोकसभेतल्या सध्याच्या 533 जाग्यांचेर 33% बायलांचे आरक्षण चालीक लावचे अशी मागणी आसा. फुडाराक 800 जाग्यांची संख्या वाडोवपाचे चर्चेचेरूय प्रस्न उपरासता. मजगतीं गोंय काँग्रेस बायलां अध्यक्ष प्रतीक्षा खलपान भाजपाक लक्ष केला. खरेंच सरकार बायलांक समान संद दिता जाल्यार भाजपाच्या 33 आमदारांतले फकत 3 आमदार बायलां आसतना एकूय बायल आमदाराक मंत्रीपद कित्याक दिवना असोय प्रस्न तिणें केलो. बायलां सशक्तीकरणाच्या दाव्यांक लागून आतां राजकीय आरोप आनी प्रतिआरोप चड खर जाल्यात आनी ह्या विशयाचेर नवी चर्चा सुरू जाल्या. डिबेटाक 1 वर्सभर दवरपाचे आनी तशें तें बिल 2029च्या इलेक्शनाक पास जावंक जाय आनी इम्प्लिमेंट जावंक जाय. पण आता सडनली हे सगळें जाला आनी घडटा कित्याक भाजप ह्यो पक्ष फक्त एकूच एजेंडार चलता, तो म्हणजे इलेक्शनाक ब्राउनी पॉइंट्स मेळोवपा खातीर. पक्षाचो नसता, तांकां खंयच्याच महिलांच्या रिझर्वेशनाचे पडलेले ना, महिलांक कितें सद्दां जर त्रास जाता तेचेय पडलेले ना, कसलेच कितें पडलेले ना. आता तुम्ही पळयात टोटल 543 सीट्स आसा लोकसभान. एज पर दॅट 33% रिझर्वेशन त्याच सिटांचेर जावंक जाय. इन्फॉर्मेशन अशी आयला की ती सीट्स वाडोवन 800 सीट्स प्लस करतात. इतलेच जर महिलांचे रिझर्वेशनाचे पडला जाल्यार आसा ते एक्झिस्टिंग 543 सीट्सांचेरूच कित्याक 33% रिझर्वेशन दिना. सो हांगा कितें जावपाचें आसा, जर आतां सेन्सस जावंक ना आणि आपल्याक जाय तशें हेंच्यांनी आपले विम्स एंड फॅन्सीजा प्रमाणे भाजप पक्ष जर डिलिमिटेशन करतले, तांकां जाय जाय तशें कॉन्स्टिट्युएन्सी अनाउन्स करतल्यो. म्हणजे आयज गोंयान 40 आसा, फाल्यां 50 जातल्यो आनी तांकां जर दिसता खंयच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन बाबा खंयचें पॉप्युलेशन आसा आमकां आपूण जिखचें ना अशें दिसलें जाल्यार ते आपल्याक जाय ते ऑल्टरेशन्स करतले. सो कंप्लिटली आमची जी फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया आसा पळय, द बिल इज नीड ऑफ द आर आणि त्याची गरज असा. पण प्रोसिजर बाय विच इट इज बीइंग इम्प्लिमेंटेड, देर इज बीन नो डिस्कशन, नो डिबेट. इट शुड बी ओपन फॉर पब्लिक डिबेट आणि त्याच्या मागीर हे बिलाचेर डिस्कशनां जावन फुडले कितें तो स्टेप घेवंक जाय. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. कुंकळ्ळी उद्देगीक वाठारांत बेकायदेशीर रितीन बांदिल्ल्या चायना वॉलाच्या आड निमाणे प्रशासनान खर भुमिका घेतल्या. कुंकळ्ळी नगरपालिके कडल्यान कंपनीक म्हयन्या भितर चायना वॉल मोडपाचो आदेश दिला. आदेशाक पाळो दिलो ना जाल्यार पालिका मंडळ कारवाय करून चायना वॉलाचे मोडून उडयतले अशी शिटकावणी दिल्या. हे संबंधित आमदार युरी आलिमावान विधानसभेत हो प्रस्न मांडिल्लो. आयज जे कुंकळ्ळ्याक एक इश्यू जो असेंब्ली जावं सगळी सबंद गोंयांक गाजलो, चायना वॉल म्हणून कुंकळ्ळे इंडस्ट्रियल स्टेटीक एक फॅक्टरीन जी एनक्रोच करून पॅडी फिल्ड्सांक एक वॉल बांदिल्ली आनी थंय एक शेड घातिल्ली. आनीक सांगपाची गोश्ट म्हणल्यार 2023 आमी गांवच्या लोकांनी आनी हांवें मेळोन ती आनी एक सोशोदान आमची जी बॉडी आसा तेंक ती कंप्लेन दिल्ली रिगार्डींग दॅट कन्स्ट्रक्शन ऑफ कंपाऊंड वॉल आनी शेड. आनी हो इश्यू सुद्दां आमगेलो ऑनरेबल MLA आनी LOP कुंकळचो युरी आलेमावन हेणेंय सबंद असेंब्लीक 2-3 फावटी हो इश्यू काडलेलो की आनीक तो इवन तेणें आमकां ह्या जे आज जी ऑर्डर जाला आमच्या फाटी मागीर तो ठामपणे उबो आसलो. 23 कंप्लेन घातली. कंप्लेन घालून सुद्दां थोडे ते एक स्लिपींग मोडाक गेल्ले सगळे. तेन्ना पसून आमी मुखार येवन ती कंप्लेनीक हेजिटेशन करून ती कंप्लेन वयर काडली आनी आज कुंकळ्ळे म्युनिसिपालिटीन चीफ ऑफिसरान एक ऑर्डर पास केला विदिन 1 मंथ टायम ती कंपाऊंड वॉल आनी ती शेड डेमोलिश करची म्हूण एगेन्स्ट द ऑपोनंट. आनी केमी ती तर काडली ना जाल्यार कुंकळ्ळे म्युनिसिपालिटी ही ती डेमोलिश करता म्हणून. हे इश्यू वयल्यान हांवूय जायत फावटी पार्टिसिपेट जाला आनी अंडर द लिडरशीप ऑफ आमचो युरी आलेमाव आनी हाणें आमकां जायतो आपलो आदार दिला. शिरगांवच्या लयराई देवीच्या जात्रे दिसा थळाव्या हॉटेल वेवसायाचेर संकट येतलेशें दिसता. अधिकृत हॉटेलांचेर निर्बंध घालपाचो निर्णय प्रशासनान घेतला अशी माहिती मेळ्ळ्या. देखून हॉटेल वेवसायिकांचेर आकांत आयला. शिरगांवच्या जात्रे दिसा रातच्या वेळार जावपी गर्दीचेर नियंत्रण हाडपा खातीर देऊळ वाड्यावयली हॉटेलां रातच्या वेळार बंद दवरची अशी नोटीस 10 हॉटेलां मेळून 11 आस्थापनांक प्रशासनान जारी केल्या. मजगतीं ह्या विशयाचेर दिवचलच्या मामलेदार कार्यालयांत हॉटेलवाल्यांची बसका जाल्ल्याची माहिती मेळ्ळा.
जात्रे दिसा रातच्या वेळ हॉटेलां बंद दवरपाचो विचार फुडें आयला. तुमची जी परमनंट हॉटेलां आसा ती जात्रे दिसा कितें तरी बंद दवर म्हटल्यार हय बंद आमकां सांगलां जात्रे दिसा काल आमकां आपोवन येयले मामलेदारान. कलेक्टर मामलेदार सगळे जाण आसले, जॉयंट मामलेदार आसले, सगळे जाण आसले. आमकां आपोवन येयले आनी तेंच्यांनी कितें सांगले की तुमी जात्रे दिसा बंद ठेवपाचें, 6 ते 8 बसून चालू थेयात, मागीर बंद थेयात. आमी तेंकां रिक्वेस्ट केली कितें मागीरूच गिरायक आसता न्हू, आनी आमच्या हांगा गेटी घालता, आमच्या हांगाचा लोक येयना, फक्त चलता तसल्यो गाडये बीन कोण ना. आज जर तुम्ही चालू दवरले जाल्यार पळयतले उखलून व्हरतले म्हणटात. आमी गव्हर्मेंटाक टॅक्स फारीक करता, पंचायतीक टॅक्स फारीक करता, की जात्रेक आमकां कितें मेळचें म्हणून. हरशीं आमकां कांयच आसना. आमी बंद करता आनी भितरल्यान चालू थेयता. तुमचे परमनंट हॉटेल हय आमचें परमनंट हॉटेल, लायसन बी आसा? सगळें लायसन बीन सगळें आसा. तुमकां आतां सकाळी 6 ते सांजेच्या 8 मेरेन चालू मागीर 8 जाल्या उपरांत चालू उरत जाल्यार तुमच्या येतल्यान उखलून व्हरतले म्हणून सांगला म्हणटा. आमकां सांगला तेंच्यानी तशें. तुमचो डिमांड कितें आहा? आमकां कितें मातशें वाडोवन दिवचो टायम फुडें पर्यंत. 12 बसूनच आमकां गिरायक आसता, मागीर कोण नासता, मागीर व्हडलेशें कांयच नासता गिरायक. दोन जशें पळयतलो गेले उज्यानसून काय मागीर आमकां गिरायक आसता. आनी हांगर आमचे गर्दी बिर्दी कांयच जायना. आतां वडा कडेन गर्दी, हांगर आमचे कांयच गर्दी नासता. म्हाका दिसता ह्या वाड्या वयल्या सगळ्या हॉटेलांक हें केलें दिसता, नोटीस काडल्या सगळ्यार. आनी पंचायतीनसून पर्सनल पंचायतीनसून परत येवन आतांच बंद कर म्हणून म्हाका लेटरां येयता. काल हांवें तांकां परतून धाडले. आमचें कितें आतां जात्रा आहा, आतां तरी आमकां कितें खावणी करून न्हू, ती 3 दीस जाले आमकां लेटरां घेवन येता पंचायत. आमी घेवंक ना तेंची लेटरां, की आतां जात्रा काय ना. आतां तेणी म्हाका लेटर हाडलेलें, काल परतून धाडला हांवें, की जात्रे दिसा आमी बंद करता. ना न्हू, आमी तुमी सांगला त्या टायमार बंद करता, पूण आतां आमकां लेटरां कित्याक दिता? पण जात्रेच्या दुसऱ्या दिसाच्या जात्रेच्या दुसऱ्या दिसाचे 5 दीस चालू म्हणून सांगला. फक्त जात्रे दिसून रातचे चालू ना. 8 सुमार हे कर सांगला तेंच्यांनी, बंद कर सांगला. 8 उपरांत तर मागीर चालू दवरशात जाल्यार तुमचे बुकलकांनी व्हरता सांगला. गोमंतक टीव्ही खातीर तुकाराम सावंत. ती टायम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. ये मेरा प्लेसमेंट और ये पारुल यूनिवर्सिटी के टॉप प्लेसमेंट्स. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्श तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले